भुरग्यांनो, तुम्ही जाणात न्हय, खूप आदल्या काळात पुर्तुगीज गोंयांत राज्य करताले. गोंय पुर्तुगीजांच्या बंदपासांतल्यान मेकळें करपा खातीर गोंय सुटके झुजाऱ्यांक खूप कश्टाचे दीस सारचे पडले. तर ह्या महान सुटके झुजाऱ्यांक लागून आमचें गोंय 19 डिसेंबर 1961 सालान पुर्तुगीजांच्या बंदखणींतल्यान मुक्त जालें. देखून आमी दर वर्सा 19 डिसेंबर हो दीस गोंय मुक्ती दीस म्हण व्हडा उमेदीन मनयतात. तशेंच 15 ऑगस्ट हो दीस आमी स्वातंत्र्य दीस म्हण मनयतात. कित्याक तर जशें गोंयांत पुर्तुगीज राज्य करताले तशेंच भारताच्या हेर राज्यांनी इंग्रज राज्य करताले. तर इंग्रजांच्या बंदखणींतल्यान भारताक 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें. देखून हो दीस स्वातंत्र्य दीस म्हण मनयतात. आमच्या शाळेंत लेगीत हो दीस आमी व्हडा उमेदीन मनयतात न्हय. तशेंच हो दीस हेर शाळांनी कार्यालयांनी खुशालकायेन मनयतात. तर आयज आमी आमच्या सारक्याच एका शाळेंत स्वातंत्र्य दीस कसो मनयतात तें पळोवया. पाठाचें नांव जावन आसा स्वातंत्र्य दीस. स्वातंत्र्य दिसाचो सुवाळो लागीं पाविल्लो. देखून शाळेंतलीं भुरगीं खुशाल बरीच आसलीं. तिसरेच्या वर्गांतलीं भुरगीं वेगवेगळ्या कार्यावळीची तयारी करतालीं. राजेंद्र, फिलीस, मारिया, रंजू हांकां गुरुजीन भाशण करपाक सांगिल्लें. ती भाशणाची तयारी करतालीं. सेलिना, संकेत, अनवर, सुमित्रा, विश्रांती ही देशभक्ती गितां म्हणपाचे तयारेक लागिल्लीं. गुरुजीन शाळेंतल्या सगळ्या भुरग्यांक सांगलें, फाल्यां 15 ऑगस्ट. सगळीं भुरगीं निवळ गणवेश घालून येयात आं. पाटयो पुस्तकां हाडिना जाल्यार जाता. 15 ऑगस्ट हो दीस उसवाडलो. राजेंद्र फांतोडेर उठलो. ताच्या आवयन ताका न्हाणयलो. ताणें धुवन इस्त्री केल्लो गणवेश घालो आनी तो शाळेंत गेलो. पळयत जाल्यार सगळींच भुरगीं आयज शाळेंत बेगीन आयिल्लीं. कांय भुरग्यांनी फुलांय हाडिल्लीं. हरशीं हे सप्तकभर पावस पडटालो, पूण आयज पावसान आसर केल्ल्यान सगळीं भुरगीं भायर शाळेच्या आंगणांत जमिल्लीं. आंगणांत म्हळ्यार शाळेच्या मुखावेल्या सुवातेर. गुरुजीन सगळ्या भुरग्यांक झेंडो लावपाच्या खांब्या मुखार वळींनी उबी केली. इतल्यांत शाळेचो हेडमास्टर एका स्वातंत्र्य सैनिकाक घेवन आंगणांत आयलो. गुरुजीन भुरग्यांक सावधान, विश्राम ह्यो आज्ञा दिल्यो. सगळे वटेन शांतताय पातळ्ळी. सुरवेक हेडमास्टरान आयच्या मुखेल सोयऱ्याक म्हळ्यार स्वातंत्र्य सैनिकाक येवकार दिलो आनी ताका झेंडो वयर चडोवपाची विनंती केली. स्वातंत्र्य सैनिकान झेंड्याची दोरी ओडली. सगळ्या भुरग्यांनी ताळयांचो कडकडाट केलो. मागीर सगळ्यांनी तिरंगी झेंड्याक सलाम केलो आनी राष्ट्रगीत म्हळें. मागीर तिसरेच्या आनी चवथेच्या भुरग्यांची उलोवपां जालीं. तशेंच भुरग्यांनी गितांय म्हणलीं. मागीर मुखेल सोयऱ्यान उलोवप सुरू केलें. तो म्हणपाक लागलो, गुरुजन, पालक, भाव भयणी आनी म्हज्या अपुर्बायेच्या विद्यार्थ्यांनो, 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा आमचो देश स्वतंत्र जालो. आमकां स्वतंत्रताय कितें सोंपेपणान मेळोंक ना. आमच्या गोंयांत जशें 19 डिसेंबर 1961 मेरेन पुर्तुगीज राज्य करताले, तशेंच
भारताच्या हेर कडेन 15 ऑगस्ट 1947 मेरेन इंग्रज राज्य करताले. तांच्या बंदेपणांतल्यान सुटका करून घेवपा खातीर खूब कश्ट करचे पडले. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस हांच्या सारक्या फुडाऱ्यांनी चळवळ केली. तातूंत वांटो घेतिल्ल्या कांय जाणांक आपले प्राण लेगीत वगडावचे पडले. जाणी प्राण वगडायले ते हुतात्मे जाले. अशी ही खूब कश्टांनी मेळयिल्ली स्वातंत्र्यताय राखपा खातीर आमी एकवटान रावपाक जाय. भुरग्यांनो, तुमी आमच्या देशाक व्हड करपाक वावरूंक जाय. ताका लागून अभ्यास वेळेच्या वेळार करूंक जाय. शाळेची शिस्त पाळूंक जाय. तशेंच तुमचे भलायके खातीर तुमी खूब खेळूंक जाय. ह्यो गजाली केल्यो जाल्यार फुडाराक बरे नागरीक जातले आनी देशाचें नांव वयर काडपा खातीर वावुरतले. हातूंत म्हाका इल्लोय दुबाव ना. इतलें सांगून मुखेल सोयऱ्यान आपणालें उलोवप सोंपयलें. गुरुजीन उपकार आटयले. उपरांत शाळेंतल्या भुरग्यांनी मनोरंजनाच्यो तरेकवार कार्यावळी करून दाखयल्यो, त्यो पळोवन सगळीं भुरगीं खोशी जालीं. कार्यावळी सोंपतकूच सगळ्यांक चॉकलेटी वाटल्यो आनी सगळीं भुरगीं मोठ्या उमेदीन घरा परतलीं.